त्या जागा वयल्यान माझी गाडीच कोणी चोरली. मोठे आरेक सांगला खंय ताका बरे फोटो आणि रील्स जाल्ले. डॅडीची गाडी आमची कोणी चोरली. आवा लगूच दिसताच तो तुमका कित्याक हांवें दाढी कट केलेली. हेंका पळयात परत जेवपाक बसल्या. ओके सो गाईज आम्ही आयज येयल्लेली आसा आकाक घेवन फोटोग्राफी करपाक. आरेक सांगला खंय ताका बरे फोटो आणि रील्स जाल्ले खंय इंस्टाग्रामार घालपाक. सो गाईज तुम्ही हे रील्स पळोवपाक आमकां इंस्टाग्रामाचेर फॉलो करचे न्हू गो. माझो इंस्टाग्राम आयडी कितें गो अविनेश बिग बॉय टॉयज आणि अंकिताचो आसा अंकी 5544 अशेंच कितें तरी आसा. सो पळयात तुम्ही आणि जे अपडेट आसा ते तुम्ही मागीर इंस्टाग्रामाचेर. ओके सो गाईज हो लोकेशन पळया तुम्ही ब्युटिफूल प्लेस दिसता पळय लोकेशन. सो गायस हवी पळय गाडी आपणाची भायर काडटा. ओके गाईज सो आम्ही RX घेऊन आयज भायर सरलेली आसा फूल पावर सारखी रायड मारपाक. आणि अंकिताक खंय बरे रील्स जाल्ले खंय RXाचे. सो हे रील्स पळोवपाक तुम्ही आमकां इंस्टाग्रामाचेर फॉलो करूं शकता. सो गायस परत गाडीत करता. माझे दिमाग मातशें खराब केले हेणी. गाडी बँड जाता गाडी एक फाटी फुडें उदोवच्यान करीत आसा. आतां पळयात तुमी आमी येयल्लेली खावपाक हांगासर आनी हांगासरूय तेच चल्ला. अशें ना की बाबा घरा अशें ना की घरा वचोन बाबा ते गाडयेक पळयतलो ना. खंयसरूय गेला मदींच थंयसर रावतलो आनी गाडी एक 10 मिनटां तशीच वेस्ट करतलो. आनी आमी हांगासर कितें तरी खावपाक येयला. आमकां लागली भूक. कितें आहा खंय कॉफी बी काय ना खंय आनी काय ना लिंबू अरे रे लिंबू सोडा बी काय ना खंय शेक बी काय ना. अवी तुका ही गाडी खूप आवडटा न्हू. ही सारखी तुज्या काळजा कडेन ना न्हू. ही गाडी म्हाका खूब लायक. एक रिजन आहा तेज्या फाटल्यान. आणि तुझ्याकडे पहिली असलीच गाडी असली न्हू. असली माझ्या कडेन कसली गाडी. तुझे कितें जालें मागीर तू दीस रात पळयतालो ही गाडी खंय कोणा कडेन गावता काय ना. पळयता जाल्यार लोक मारक रेटी सांगताल्यो. ओके सो गाईस तुमकां खरें सांगू ही सेम गाडी म्हाजे कडेन असली 2009 काय 10 कितें तरी ना 10 काय 11 म्हाका म्हाज्या मामान दिल्ली. माय अंकल हॅड गिवन मी RX 100 आसली. आनी म्हाजो येदो व्हडलो एक्सिडंट जालो आनी म्हाजो पांयूच मोडलो जे तुमकां खबर आसा पळय. ओके सो म्हाजो पांय मोडलो आनी मागीर कितें जालें की ज्या जाग्यार म्हाजो एक्सिडंट जाल्लो पळय त्या जाग्या वयल्यान म्हाजी गाडीच कोणी चोरली. म्हाजी RX आसली पळय थंय गाडीच चोरली. तुमकां खबर आहा RX भायर मेळप म्हणजे आनी तुमकां गावप ना ती कोणी चोरून घेवन वयतलो. सो त्या टायमार म्हाजी गाडीच कोणी चोरली आनी एट द मुमेंट ती गाडी म्हाका लायफान केन्नाच रिटर्न मेळोंक ना. आनी आमच्या डॅडी कडेन पासून राजदूत आसली. कसली राजदूत गायज असलीच आसली पूण राजदूत येताली पळय ही खिळ्याची चावी कशी आसताली ती तेका तसली आसली डॅडी कडेन. डॅडीची गाडी आमची कोणी चोरली. सो आमच्या डॅडीची तेजी एक ड्रीम कशी आमच्या घरान असली गाडी परत येवत म्हणून. आनी हांवें जेन्ना गाडी हाडलेली खबर आहा ही स्क्रॅप कंडिशनान डॅडी हो पळयतालो म्हाजो गाडी येयली म्हणून. आनी जेन्ना हांवें ह्या कंडिशनान ही चकचकीत गेली तेन्ना ही वॉज लायक आउट म्हणजे कितें म्हणटा पळय तेजें एक एक्सप्रेशनूच अलग आसलें. इतल्यो गाडयो घरान येयल्यो तांकां इतले फरक नासले पूण ही गाडी पळोवन डॅडी आमचो खूब खूश जाल्लो. कळ्ळें तुका म्हणूंक सोदता ते. सो ह्या गाडये कडेन एक इमोशन्स अलग गायज. आनी ही म्हाजी ल्हान आसतनाची म्हाजी कॉलेजीच्या टायमाची एक ड्रीम की हांव एक RX ओन करतलो म्हणून. पूण तुमकां खबर आहा RXाच्यो रेटी 2.5 लाख 3 लाख सांगतात. कितले लोक सांगतात गो रेटी ह्या गाडयेच्यो 2.5 लाख 3 लाख एकट्यान 5 लाख सुद्दां सांगलेली आहा. हय एकल्यान. आनी आमकां अशी सेम 135 5 स्पीड 5 लाख सांगली. अशी इतली चकचकीत नासली आसली पेपरां बीन सगळें आसलें सारकें. आमी गेल्ली हांव आनी अंकिता पळोवपाक 5 लाख सांगले गायज आमकां 5 लाख. आनी एकल्यान कोणी 5 स्पीड आमकां सांगले 2,80,000 2,80,000 सांगले. 3.5 लाख सांगले एकल्यान आनी कोणी 1,80,000 सांगले. सो अशी रेटी आमकां गायज सांगताले लोक. चल आग काड बाय ही गाडी वयर कर. हय मरे अरे गाडयेर बस कितें गाडी स्टार्ट मार मुगो किक मार आनी एका इंजीन हा काय बरी गाडी स्टार्ट जाता मुगो मोडल्या ती. बापाचे पर्यंत न्हू अशीच गाडी चलोवंक जाय मागीर एक्सिडंट कमी जातले. आवयचो घन हा रंगा बस मरे
बस मरे खंय वयताय खंय तू राम गो आता रावणाक व्हरता मरे तुका तू म्हणे मरे आपणाचे गर्लफ्रेंड आपणाक बरे RX रावणाक व्हरतले आपण बरो मागीर फोटोशूट करतलो बी म्हणून तू कापाल तुझ्याकडे काय जायना तू फक्त तोंडाची बाता तुझी जाता मरे मार मग स्टार्ट मारून दाखव मग तर इतल्यात व्हडल्या हा आल्या बटनाचे स्टार्ट जायना किक मार मग ते किकीर माझे पाय देखा ना अल्ट्रा वाईड हा मध्ये स्टार्ट मार रे स्टार्ट मारपाची बाबा हेतून एक फील आलं किक काढली बाहेर पाय काढतो किक काढले. मारता म्हणजे पाय साईडीक काढून जाय झाली मग start? स्टँड काढलं इतली मेहनत केल्या न्हू हांवें RX बी चलयली आनी हांव थकले म्हणून म्हाका लागली ताण आनी हांव बी म्हाका आतां हांगा घेवन येयला लिंबू सोडा पिवपाक न्हू पावर गरमी आला रे आनी तूं लिंबू पाणी घेतलाय गायज पयात आयज देवळान सॉलिड गर्दी आसा हे पयात आनी आमचें दर्शन जाल्लेलें आसा आनी आतां आमी वयता महाप्रसादाक सो गायज कशें कशें करून आमचें दर्शन जाल्लेलें आसा खूब गर्दी आसा आनी आतां आमी रावला महाप्रसादाक लायनीक सो गायज अवीक मातसो लेट जालो येवपाक आनी अवी तेवटेन कोणाक पळयता रे खंय हा रे बैल मंडे थंय हा तुमी परत शेरे लायनीक सो गायज हे म्हाज्या वांगडा जेवण जालें हेंचे आतां परत खंय ते अवी वांगडा जेयतात खंय जेया बाबा जेया बय हेंका पळयात परत जेवपाक बसले हांव लेट येयला माझ्या वांगडा हे दोनूय तिनूय रायडर परत ताट भरून हांव पयलीं बसलेले तेन्ना म्हाज्या वांगडा बसलेले हवे हय बरें आहा न्हू जेवण हो जो बघ बुल्लत रायडर आज हमको कुत्ते का बच्चा दिखा रास्ते में कुत्ते का बच्चा हाँ। अभी पयर तो कितें म्हणटा तेका कुत्ते का बच्चा दिखा खंय रास्ते में कौन रे वो वो छोटा कुत्ता कौन दिखा रास्ते में नाम क्या है उसका मेरे को नहीं मालूम असली वाला कुत्ता दिखा हाँ। 4 पैरो वाला हाँ म्हाका दिसलं तू मनशाचे उलयताय म्हणून ओ कितें करता रे अबे आ सीट नीचे हाथ से कर मरे अभी कोल्ला रे अभी तो जल्दी पड़ जाएगा उसका माँ बाप एक कर हो गया भैया नीचे हो गया ना सो गाइस तुम्ही पोहू शकता हांवें माझी RX चलयलेली आसा 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर आनी हांव न्हू कितें तरी करपाचो चिंत्ता आतां RD यामाहा RD 350 ड्यूल इंजीन आसता तुमकां खबर आसा डबल कार्बोरेटर बीन हांव चिंत्ता हे गाडयेकूय डबल इंजीन फिक्स करूंक की नाका तें कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करा आनी सांगा म्हाका आयज सुंगटांची कडी रायस आनी हांगासर आसा लेफ्यो आनी हांगासर आसा लोणचें हांव लगूच दिसता आसतलो तुमकां कित्याक हांवें दाढी कट केल्लेली आसा केस कट केल्लेले आसा आनी हांव जाल्लो आसा धाकटुलो भुरगो कितें म्हणूंक सोदता दाढी आनीक काडया फुल टूट सो गायस आमी गेल्लेली फूल पावर सायकल घेवन मी गाडी घेवन म्हणून गाडी घेवन म्हटलें सो गायज आमी गेल्लेली RX घेवन फूल पावर रायडाक सारकी रायड म्हणजे म्हाका गाडी काडपाक नाका आसली हेका खंय रिल्स काडपाक जाय आसले म्हणून आमी गाडी काडलेली आनी तुमकां हांवें सांगलेलें सिच्युएशन म्हाज्या वांगडा कितें जाल्लेलें तें मॅनी इयर्स बॅक वेन आय वॉज स्कूल गोईंग किड तेन्ना न्हू स्कूल कॉलेजीन दिसता ना 10थान दिसता अशें कितें तरी
माझ्या मामान आपणाची म्हाका यामाहा RX 100 अशीच गिफ्ट दिल्लेली. ओके, बॅक खूब वर्सां पयलीं आनी हांवें खूब चलयली ती हांगासर. आनी एकदां कितें जालें, मातसो एक्सिडंट जालो आनी त्या लोकेशनाचेर गाडी उरली. म्हाका एम्बुलन्सीन हॉस्पिटलान व्हेलो आनी रिटर्न येवन पळयताले गाडीच ना म्हणून गाडी फारयली. आनी फ्रॉम त्या टायमारसून आतां पर्यंत ती गाडी म्हाका लायफान केन्नाच मेळोंक ना. तशेंच आमच्या डॅडी कडेन राजदूत आसली. राजदूत पासून डॅडीची आमी अशें क्लच तुटलो क्लच आनी डॅडीन ती आमच्या तेवटेन थंय दवरलेली शॉपा कडेन. दुसरे दिसा वचोन पळयता जाल्यार तीय ना. आनी त्या टायमाचेर त्या टायमासून आमच्या डॅडीची एक इच्छा आसली की आमगेर एक राजदूत या RX आसची कशी. सो हांवें ती म्हजी एक ड्रीम कंप्लीट केल्लेली आसा. थँक्यू सो मच लविना परत एकदा, तेणी म्हाका बायक सजेस्ट केल्ली. आनी थँक्यू सो मच राहुल फॉर गिवींग मी सच अ स्मूथ अँड कूल RX आनी बेस्ट गाडी गावल्या म्हाका सारकी. आनी गायज तुमकां खरें सांगूंक सोदता, RX म्हाका खूब जाण विचारता, म्हाजे सबस्क्रायबर्स, आमकांय पळय मरे आमकांय पळय मरे. खूब गाडयो विकपाक आसा खटारो गाडी पेपर नासलेली 1 लाख. गोवा पासिंग खटारो गाडी पेपर आसलेले 2 लाख. गाडी पेपर असलेले गोवा पासिंग चकचकीत गाडी 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख. आणि RD घेवंक वयताले 7 लाख 8 लाख. 4 व्हिलरीचे रेटी सांगतात. सो जस्ट इमॅजीन, म्हाका मेळ्ळी ती देवाची कृपा. आनी हांव तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करूंक सोदतां, कोण खूब जाण भाव भयण म्हाजे भायर आसतले, तेंचे कडेन RX आसतली आनी इंटरेस्टेड ना आनी इकूंक सोदता जाल्यार प्लीज कायंडली कॉन्टॅक्ट मी ऑन माय सोशल मिडिया हँडल. हांगासर कॉर्नराक तुमकां दिसता आसतलो ID. त्या आयडीचेर म्हाका मॅसेज करची. आनी म्हाजे कडेन जाता जाल्यार इफ आय एम एबल टू बाय आय वील डेफिनेटली बाय. कितें म्हणूंक सोदता काय ना, मातसो बसता हात असो धरचो पडटा आनी खूब दुखता. म्हाजे कडेन हाली ताकद ना, कॅमेरा बीन कसो धरूंक जायना म्हाजे कडेन पयलींच्या भाशेन. कितें तुका कितें जाला तुम्ही पळोवंक शकता. खूब गरमी जाता सारकी. आनी हांव आयज केस दाढी बिडी कापून अलगूच दिसता. आनी म्हाजी मम्मी सांगताली हांव मातसो अलगूच दिसोंक लागलो काय केस कापून. सो इट्स अ गुड कॉम्प्लिमेंट ऑर बॅड कॉम्प्लिमेंट, लेट मी नो इन माय कॉमेंट सेक्शन. हय, मातशें कॉमेंट करून सांगा की म्हाजेर ही दाढी आनी ही हेअरस्टायल सूट जाता की ना पळय ती. आनी RX येयलेल्याक म्हाजी स्वीट हार्ट, म्हाजी बिस्ट एरोक्स सायडीकूच आहा. सो हांव चड करून फाल्यांसून कंटिन्यूस 1 म्हयनो ती चलयतलो, एक सर्वीस मारतलो आनी आसली तो ही पावसा पयलीं भितन दवरतलो. आनी म्हाका तुका आहा न्हू इलेक्ट्रिकाची सायकल करीत वयता भितन. पण ती चलोवंक दिना म्हाका. दिता पूण मोडून दवरता तूं वस्तू. गायज तुमकां खरें सांगता, हें चेडूं न्हू म्हाज्यो वस्तू सगळ्यो मोडून दवरता. तुमकां खरें सांगू, म्हाज्या उशांचेर पासून हें पावता, बेडशिटाचेर पासून पावता, हें गाडयेचे टायर सगळे सायड लायटी सगळ्याक हेजे दोळे आसता, चप्पलांचेर पासून दोळे. आतां तुमी पळोवंक शकता हांगासर एक शूज पडला पळय, हांगा दिसता तुमकां हांगा एक आहा आनी एक शूज तो पळय ते सिटार दिसता बसतलो तुमकां हांगा हेल्मेटा सायडीक. सो जस्ट इमॅजीन गायज, अशें म्हाज्या लायफान चल्लेलें आसा. माझा कमाल तो असले कोणतरी असंकूच जाय न्हू. आनी गायज म्हाका खूब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा की आमचे व्हिडियोज एडिट कर, आमी तुमकां म्हयन्याक पयशे दिता एज अ पेमेंट. म्हाका खूब जाग्याचेर अशें इन्विटेशन येता, कॉलेब्रेशनाचें इन्विटेशन येता. पूण कॉलेब्रेशन ज्या जाग्यार कॉलेब्रेशन म्हाका ह्या दिसांनी जाय खबर आहा, म्हाका खंय जाय जाल्यार स्विमींग पुलाचेर, ज्या जाग्यार बरी प्लेस आसा, गूड स्विमींग पूल आसा, सो वी कॅन एन्जॉय. आनी त्या एन्जॉयमेंटान आमी तुमचे कॉलेब्रेशन व्हिडियो शूटूय करूं शकता न्हू. आनी आमकां हॉटेल्स हेजे तेजे खूब येतात, ते आमी करताच, ते ना न्हू. बट आमकां ह्या दिसांनी बाबा खूब गरमी जाता. सो प्लीज स्विमींग पुलाचेर बीन कितें आहा जाल्यार आमकां कॉमेंट करून सांगा. फार्म आसा, प्रायवेट पूल आनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वी आर देर. चॅनलाचेर नेवे आसा, लायक शेअर सबस्क्राईब कर. हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडियो. टिल देन टाटा गुड नायट आनी बाय बाय. कित्याक सांग, म्हाजो हात सॉलिड दुखता, फूल पावर दुखता. बाय बाय गायज.